दिव्यवाणी 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 भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाळा सोम्या, आयचो हो आमोलीक दीस आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका काळजान तावणर्गां दितां. ह्या दिसाचेर तुजी वर्ती आशिर्वादान तुवें भरलें आसता. हो वर्तो दीस तुज्या महिमे खातीर अर्थाबरीत तरान वापरूंक तूं आमकां कृपा दी. आयच्या दिसाच्या आमच्या सर्व कामांचेर तुजें मोलादीक बेसांव घाल. आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या भद्र आश्रयकाल राखून व्हर. सर अवघडांतली आनी हेर अनाहुतांतले आमकां शाबितायेन राख. तुवें आमकां फावो केल्लो हो बेसांवाचो दीस आमच्या बऱ्या करण्यांनी हेरांक एक आशिर्वाद जावं. आमच्या घरांत, शेजारा आनी आमच्या गांवांत आमचे देखी वरवीं तुजो वर्तो मोग वांटूंक आमकां आदार दी. तुज्या मोगाचें राज सर्वान प्रसार जावं दी. तुज्या कणवळ्याची झर सर्वांच्या काळजांक उर्बेन भरून दी. तुजी आमोलीक काकूळट संवसाराच्या मुल्यामुल्यांनी वाळोवन दी आनी सगळो संवसार तुज्या काकुळतीच्या दैवीक आशिर्वादांनी परजळून दी म्हूण आमी मागतां. हे मागणें आमी करतां तुज्या पुता सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता, अध्याय 1 40 7 1 पर्यंत. आपणासरशी आयिल्ल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया, एक खरो इस्रायेलकार, हाचे थंय कसलेंच कपट ना. नातानायलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवच्या आदीं अंजुराच्या रुखा मेळी तूं आसतना तुका हांवें पळयलो. नातानायल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सतमानताय? हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुतांचेर देवाचे दूत सडलेले देंवलेले तुमी देखतेल्यात. देवाचें उतर हें. देव आसा तर सर्ग आसा. जर सर्ग आनी देव आसा तर देवाची सेवा करतले देवदूत आसात. सामिंगेल, गब्रियल आनी राफायल ह्या देवदूतांक आपआपले प्रत्येक मिसांव आसा. मिंगेल म्हळ्यार देवा बरी, वायट सक्ते विरोध झुजचो दूत. गब्रियल म्हळ्यार देवाचें बळ, देवाची बरी खबर मनशांक दिवचो दूत. आनी राफायल म्हळ्यार देवाची गूण करची सकत. तो बी ताक गूण केल्ले बरी, देवाची गूण करची सकत मनशांक फावो करचो दूत. आमी एक दीस देवाचे हाजरेंत ताका सदांच स्तुती करचे दूत जातेल्या म्हणलो आमचो भावार्थ. पूण ह्या संवसारांत आमच्या पेल्याक देवाचो दूत जावचे मिसांव आनी आपोवणें देवान आमकां दिलां. अनीत अन्याय खंडन करतना, सत उखोवन धरतना वायट सक्ते विरोध झुजचे दूत आमी जावंक पावतल्या. गरजेवंतांक, दुखेस्तांक आमच्या उतरां करण्याद्वारे देवाची बुजोवन कुमोक दितना आमी जातेल्या ह्या संवसारार देवाचे दूत. सस्नाच्या बापा, हांव तुका भेटयता. तूं
माझ्या ते मोगाच्या पुताची आमच्या सौम्या आणि सडवणदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या फारीकपणापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळका ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा काकुळत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा काकुळत आमची कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा काकुळत आमची कर. सांत मायकल, गाब्रियल आणि राफायल महादेवदूत. आयच्या दिसा पवित्र सभा पवित्र पुस्तकान दिल्ल्या तेगा महादेवदूतांचे म्हणजे सांत मायकल, गाब्रियल आणि राफायल हांचे फेस्त संभ्रमान आचरण करता. एक एकल्याक तांतांचे महत्व आनी मिसांव आसले आमी पळयता. मायकल संरक्षण दिता, गाब्रियल परगटणी करता आनी राफायल मार्गदर्शन दिता. सांत मायकल हिब्रू भाशेंत ह्या नांवाचो अर्थ देवा परी आसुल्लो. सर्गातावन बऱ्या देवदूतांनी सैतानाक भायर धांवडायतना झुजा वेळार
देवदूतांनी मारिल्ली बोबाट ह्या नांवांत आटापल्या. देवाची विंचल्ली परजा परकियाचे बंदडे तावन पाटी येवंक आनी मकाबिसांच्या जैताचो बरवसो दिवन तांचे वाटेर तांकां रक्षण आनी बुजावण दिवचें काम मायकलान केल्लो उल्लेख पवित्र पुस्तकांत आसा. सुरविल्या क्रिस्तांवांनी आपल्या पिडेस्तांची जतन तांचे ताब्यान दिल्ली. कोलोसे लागीं आसल्या भलायकी दिवच्या उदकाच्या उमाळ्यांत पिडेस्तां स्नान घेता आसतना ताची तशें पवित्र त्रिंदादीची ससाय मागोवन घेतिल्ले बरें जातलें. कॉन्स्टांटिनोपला लागीं ताचे इगर्जेंत गूण जावच्या बरवशान पिडेस्त रात फालें करताले. कथोलीक संप्रदायांत ह्या श्रेश्ठ कुंवाराक ह्यो 4 जबाबदारी दिल्ल्यो आमी पळयता. सैताना विरोध झुजोवंक, प्रत्येक जावन मरणाच्या वेळार सैतानाच्या पासांतले भावार्थाचे आत्मे बचाव करूंक, पवित्र सभेचो विशेष शारोती जावंक आनी मनशाचे आत्मे अंतीम जडतेक हाडूंक आर्काच्या सांजोनाक शिक्षीत केल्ल्या ताळ्या पैकी मायकलाचो ताळो एक जावन आसलो. 6व्या शतमानांत गारोनांत मायकल आनी सर्व देवदूतांची पुरातन रोमी बासिलिका सप्टेंबराच्या 20 आनी 9 तारीखेर समर्पण केल्ली जावंक पुरो. पूण 1000 वर्सांनी हें बांदप ना जालें. इंग्लंडांत कालद्या वर्साचें लेखपाक आनी भाडें मिकेलमस दीस फारीक करचें आसलें. मायकल जिन्साच्या व्यापारींचो पात्रोन आनी सर्व दोंगराळ प्रदेशाचो राखणो जावन आसा. पापा साहेबाचो प्रत्येक राखण बडवो म्हूण ताका मानून घेतला आनी सांत युट्रोपियसा प्रकार पवित्र साक्रामेंताचोय तो राखण बडवो जावन आसा. सांत गब्रियल. हेब्रेव भाशेंत गब्रियल म्हळ्यार देवाची सकत वा देवाचो वीर म्हूण अर्थ. देवा हुजीर आसच्या 7 जाणां दुतां पैकी तो एकलो. प्रत्येक जावन संतोशाची आनी बुजवणेची खबर परगटचो तो दूत जावन आसा. अशें दानियेलाच्या ग्रंथांत मेंढऱ्याचें दर्शन सांत गब्रियल विवरिता आनी अलेक्झांडराच्या हातांत परकिया राज पडतलें म्हणली संगत पयलेंच सांगून दिता. ताच्या उपरांतल्या अध्यायांत 70 हप्त्याच्या वर्सा उपरांत क्रिस्ताच्या येण्याचो प्रवाद तो करता. 9व्या सल्ल्यांत तेंपलांत जकारीक दिश्टीक पडोवन ताच्या पुता स्नानीक जुवांचो जल्म परगटता. सर्वचकी वर्तें तो मोरयेक बरी कोबार हाडुल्लो बडवो. मुनीस जाल्ल्या देवाच्या शब्दाची आवय जावच्याक देवान मोरयेक विंचून काडल्या म्हणली कोबार मोरयेक ताणें दिल्ली. जुदेव संप्रदाया प्रकार गब्रियल जडतीकोरचो दूत जावन आसलो. सोदोमांत जडती आनी सेनारिबा विरोध जडती हाका निदर्शन. देवान विंचलेल्याच्या कपालार गुर्त करची जबाबदारी ताची जावन आसली. क्रिस्तांव संप्रदाया प्रमाणे बेतलेमाच्या गोवळ्यांक संदेश दिल्लो भाग्यवंत कुटुंबान इजिप्ताक पलायन करच्याक झुजेक संदेश दिल्लो. आमच्या सोम्याक पराधीन केल्ले राती ओलिव मोळ्यांत धैर्य दिल्लो बडवो गब्रियल. कुरानांत गब्रियल बडव्याक हेर सर्व बडव्यां प्रास व्हरतो म्हूण मोहम्मद लेखता आनी आपणाक ताचे तावन उगडापण लाभला म्हूण तो ओपता. 1957 इसवींत पापा पियूस 12वो सांत गब्रियलाक सर्व संपर्क साधनांनी प्रत्येक जावन टेलिव्हिजनाचो पात्रोन म्हूण पसरता. सांत राफायल. हेब्रेव भाशेंत राफायल म्हळ्यार देवान गूण केला म्हूण अर्थ. तोबियासानच सांगचे प्रकार तोय पदवेदार देवा हुजीर आसच्या 7 देवदूतां मदलो एकलो.
पोरण्या सोल्ल्यांत कुड्ड्या तोबिताचे दोळे ताणें उगडल्या विशांत आनी तोबिताच्या पुताक मेदियाक वसोंक ताणें मार्गदर्शन दिल्ले विशांत दाखलो आसा. देखूनच सा राफायलाक पळणाऱ्यांचो, ल्हानांचो आनी नेणट्यांचो पात्रोन म्हूण लेखतात. प्रभाटिका तळ्यांत उदक घालतना उदकाक देंवल्ल्या पयल्या पिडेस्ताक भलायकी लाभतली. हें उदक सा राफायल बडवो देंवतना हालतलें. उदेंतीच्या पवित्र सभेन 1000 इसवेतावन सा राफायलाक मान केला. पूण ताची भक्त पापा बेनेडिक्ट 15व्यान 1921 वर्सा सगळ्या पवित्र सभेक जारयेक हाडली. दुबुकवे आयोवा आर्चडियोसेसीचो तो पात्रोन सावन आसा. भाग्यवंत बडव्यांक तुमचे इश्ट करून घेया. तुमी कितले अस्कत आसल्यारी, कितली दुखाबरीत तुमची स्थिती जाल्यारी, वा कितली व्हड अनवारां आमचे बोवारी आसल्यारी, तसले बडवे आमची राखण करतना आमकां कांयच भें आसचें ना. सामिंगेल, गब्रियल, राफायल महादूतांच्या फेस्ताक मागणे. सरेस्परा, देवदूतांचे आनी मनशाचे मनियरपण तुवें संपूर्ण मंडवळीन थरयलां. तर सरकार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं आनी सैतानाच्या पासांतलें आनी पातकाच्या घासांतलें आमकां सांबाळूं म्हूण सामिंगेल, गब्रियल आनी राफायल महादूतांचो उगडास कान कलतेपणी आमी मागतांव. आमेन. ह्या सकाळींच्या मागण्यांत सहभागी जावच्या सर्व आमच्या भयणी भावा खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर देवाची धाराळ आशिर्वादा तांच्या कुटुंबाचेर देंवोवन दित. तांच्या कुटुंबांत शांती, समाधान आनी समृद्धी सदांकाल रास करून दी म्हूण एका काळजान आनी एका मनान आमी आतां सांगाता मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकल्ल्यांक बक्षितांव. तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मरिये कृपेन बदलेले, सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वता. आमेन. अर्गान तुका सोमिया, अर्गान तुका दनिया, अर्गान तुका, अर्गान तुका आता आनी ससना. तुवें म्हाका रचलोय तुजो मोकरच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी करच्या, तुवें म्हाका विंचलोय सासणीक सुका पावच्या. तरी हांव फावो न्हय, सोम्या हांव फावो न्हय. अर्गान तुका सोमिया, अर्गान तुका दनिया, अर्गान तुका, अर्गान तुका आता आनी ससना. निमाण्या त्या जेवणार सॅक्रिफीस घडलोय, हांवें साल्वार जावच्याक बापाक भेटोवन दिलोय. ससनाच्या मरणांतलो तुवें म्हाका राखलोय. तरी हांव फावो न्हय, सोम्या हांव फावो न्हय. अर्गान तुका सोमिया, अर्गान तुका दनिया, अर्गान तुका, अर्गान तुका आता
आनी ससना मोगाळ पुता सोवे आंपार मोरी आशीर्वाद देवामका भाग्यवान कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी